आता ह्या एका केसीन ज्या मिडिया रिपोर्ट्स हांवें वाचलं की चारी मेस्त इज नोटिफाईड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. नोटिफिकेशन तुम्ही पळयशात लास्ट पेजीन लायला. गोंया खातीर न्यू एंट्री गोवा विश्वकर्मा /चारी/मेस्त इज नोटिफाईड क्लियर कट इन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन. आणि अशें आसतना हांगा सर्टिफिकेट दिवपाक एवॉयड करप, कॅन्डिडेटान कॅन्डिडेचर फील करचें न्ही म्हणून, आनी त्याच लोकांक डिसेंबरान 2013 बी तांकां सर्टिफिकेट दिवप. म्हणून हांवें आज सकाळी 9:30 वरांचेर नॅशनल मायनॉरिटी कमिशनचो अध्यक्ष जो आहा नसीम अहमद, तशेंच तांचे मेंबर मेबल रिबेलो हांकां बाय मेल आनी फॅक्स पत्र केल्लें आहा. आनी हांच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आहा की वी वील इनिशिएट एक्शन ऑन दीस मॅटर. दुसरी गजाल, काही वॉर्डांनी काही म्युन्सिपालिटींनी खंय खंय ओपोजिशनाचे कॅन्डिडेट आसात ते मागीर पार्टी बॅक कॅन्डिडेट आसूं किंवा लिडर बॅक कॅन्डिडेट आसूं, हांचेर दबाव वाडपाचो यत्न चालू जाल्ले आहा. क्लासीक केस म्हणजे काल बाब दामू शिरोडकर स्क्रुटिनी आसतना थंय काही कॅन्डिडेट्स कोस्ता ग्राउंडाचें प्रकरण काडपाक लागले. आतां कोस्ता ग्राउंड जे लोक आशिल्ले पब्लीक, दे वर नॉट फायटींग फॉर सेल्फ, दे वर फायटींग फॉर दोज पीपल. हांगा कावन्सिलरान मर्डर किंवा चोरी किंवा क्रायम करूं ना. अशें जर एकंदरीत जर पळयशात तुमी, एक पूर्णपणे स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टी वॉन्ट्स टू हायजॅक द इलेक्शन प्रोसेस इन द स्टेट. पूण लोक हुशार जाल्ले आसात. म्हाका दिसता काणकोणा खंयच्या तरी एका वॉर्डान ओपोजिशनाचे कॅन्डिडेट अनअपोज्ड आयिल्ले आहा. हातून पूर्णपणे लोकांचो सेंटिमेंट जाणवता. म्हणून भारतीय जनता पार्टी कडेन मागता की तांच्यांनी एकदा झेडपी इलेक्शनाक मार खाल्लो आसात, हांगा नाटक करचें न्ही किंवा म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक जंगल राज करपाचो प्रयत्न करचो न्ही म्हणून आमी मागतात.